Sir, demand number 87. Sir, आमचो जो सांकवाड्याचे फ्रंट पीस आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च एट सांकवाड जी नोटिफाय जाल्ली आसा आनीक ही हेरिटेज मोन्युमेंट गोवा स्टेट म्हणून नोटिफाय जाल्ले आसा. हांगासर आमच्या चर्चान जायते अशे डिमांड आसा. ते डिमांड म्हणल्यार लास्ट टायम म्हाका दिसता आमचे चर्च आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च हेणें तुमच्या डिपार्टमेंट आर्कोलॉजीक लेटर बरयल्ली, 2 लेटरां बरयल्लीं. जे पेंटींग जावपाक जाय, रिपेर जावपाक जाय, तें आजून पासून तें रिपेर जावंक ना. हांव मागता जाता तितले बेगीन तुमी हें रिपेर करून दिवपाक, कित्याक 2 वर्सां समज जालीं हें वर्क आजून जावंक ना. तशेंच फ्रंट पीस जो स्ट्रक्चर आसा तेजेर व्हडलीं झाडां जाल्यां, बारीकूय बी झाडां जाल्यां, तेवूय तुमी रिपेर करून जाता तितले बेगीन ती क्लीन करपाक जाय. तशेंच हांगासर एक इन्स्टॉल लायटनींग एरेस्टर जो घालपाक जाय, कित्याक केन्नाय कितें जावपाक शकता. जरी तो आमचो लायटनींग एरेस्टर जर घातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी तो स्ट्रक्चर आहा तो सेफ उरतलो. तशेंच हांव मागता स्पिकर सर, हांगासर आमचो भरपूर लोक येता. जेन्ना तुमकां खबर आसतली 16 तारखेर, एक मिनीट, भरपूर लोक येता तेन्ना फुटपाथ वो पेवर्स घालून तेंकासर बरें तें क्लीन केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक बरें जातलें. तशेंच तेंकां सरावंडींग लायट्यो बी ना सर, तिका सगळो आख्खो काडूक आसा. हांव मागता जाता जाल्यार तुमी लायटी घालून तेका बरें एक लायटींग करपाक शकता. तशेंच आनी एक लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार सर, हांगासर इतलो लोक येता आनीक तेका टॉयलेट ना. तुमी जाता तितले बेगीन तेका टॉयलेट घालून आमच्या लोकांक बरे भाशेन ते टॉयलेटीन जातलें. आनी हांव इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा.